देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माया मोगाचो येवकार। आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू ताचे मिसांव वावर आरंभ करता। सगल्यांक तो आपोवणी दिता पातकी जिणी बदलून सर्गीच्या राजांत वांटो घेवंक। पाताक कितें म्हणून आमी जाणाव। पाताक आमकां देवाथान पयस करता। देवान आमकां रचला ताचो मोग करूंक, ताचे सवें रावूंक, पूण पातक आमकां देवाच्या उजवाडांतल्यान पयस व्हरून काळोखांत दवरता। आनी जेजू ह्या संवसारी आयलो आमकां पातकांच्या गुलामपणांतले सोडूंक, काळोखांतल्यान उजवाडाक हाडूंक। जुवांच्या 8व्या अध्यायांत आमी वाचता, तो सांगता, हांव संवसाराचो उजवाड, जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत आसचो ना। आज जेजू म्हाका आनी तुका आपयता आमची पातकी जिणी सोडून ह्या उजवाडाशी येवंक, ह्या उजवाडाचो पाटलाव करून सर्गीच्या राजांत भागीदार जावंक। पातकी जिणी सोडया, सोम्या सांगाता जियेवया। मागुया। मोगाळा बापा, तुजे उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळासर पवित्र राव, खुशाल राव।